काल इन्फॉर्म केले का आम्ही तो काय मीटिंग होते का फोन तुम्ही चार्ज तुमचं आता सध्या ड्युटी ऑफिसर या आता इथून मॅटर बघा 2 दिवस पहिले रिपोर्ट आला एक जरी तिचे हांव नाव घेवंक शकना तिने एक FIR फायल केल्ली आसा वेर्णा पुलीस स्टेशनार आनी तिच्या बापायने बी केल्ली आसा आनी हांगा बी तिने केल्ली सुरवातीक तिका आमकां अशें कळ्ळें की तिका 44 लाखांचो गंड घातलो तिच्या घोवान तो घोव म्हटल्यार कितें तो पयलींच्यान मॅरीड आशिल्लो आनी हे सेकंड मॅरेज अशें म्हणटा आमी विचारपाक आयिल्ले हांगाचे DYSP आसा राहुल देसाई तांकां की तुमी एक्शन कित्याक घेतलें ना म्हणून तर त्यांनी आमकां सगळे फॅक्ट्स एक्सप्लेन केल्ले आसा ते चलिले जे एफिडेविट दिले ते सुद्दां दाखयले आसा आतां आमची त्यांनी सांगलें आपण सगळो रिपोर्ट तयार केल्लो आसा आमी तांकां सांगितलें गोवा पुलिसांवर आमचो सगळो विश्वास आसा परंतु एक हुस्को आंबो आसा तो सगळ्याक नासयता okay and whatever that we feel is that's a very obnoxious very pervert of high rate of act okay so this man should be suspended immediately that's what we are going to ask now we are going to meet IGP we'll ask him that this man is a bigamy because he has a married wife and apart from that he has extramarital affair though we were being told that she was married with him so to have two marriages itself is a big crime and then he had done extortion he has cheated both the women दोघी बायलांक त्यांनी चीट केलेलं आसा म्हणून आम्ही हांगा चौकशी करपा आयले त्यांनी आमकां सगळे हांगा राऊत देसाई पळय आसा DYSP त्यांनी आमकां सगळे पत्र तिने बरयलेले सगळे त्यांनी वाचून दाखयले त्यांनी बरें कॉपरेशन दिलें आमकां पण आमी तांकां इतलेंच सांगितलें की तुमी जे कितें रिपोर्ट बरयता तुमी कोणाच्या प्रेशरा सकल येनाका ओके कित्याक हे जे पुलीस फोर्स म्हणून आमी तेंच्या कडेन रक्षक म्हणून पळयता फाल्यां हेच जर भक्षक झाले तर आमी कोणा कडेन पळोवपाचे आनी ताका लागून तुमी कोणाच्या प्रेशरा अंडर येवं नाका आनी तुमचो रिपोर्ट सारको दियात आनी मागीर आमी आतां IGPक मेळटले म्हज्या बरोबर सगळी महिला आसात परत आमचे युथ काँग्रेसचे सगळे कार्यकर्ता आसा वरद आसा सगळे आसा आनी आमी सगळे IGPक मेळटले आनी त्या ऑफिसराचे सस्पेन्शन आनी अरेस्ट हे आमी मागतले थँक्यू मॅडम सांगला कितें तुमकां अल्टिमेटम सांगितला त्यांनी सांगितले वॉट एव्हर इज विदिन माय ज्युरिडिक्शन टू डू इन्क्वायरी आय हॅव डन इट पण सस्पेन्शन अँड अरेस्ट हे त्यांचे वरचे ऑफिसर पळय आसा ते ठरयतात सो वी आर गोइंग टू मीट हिम अँड वी आर गोइंग टू टेल हिम पळया म्हणून आमी कितलें सांगपाक पळयता तांकां की बाबा तुमचें नांव सगळ्यांचें पेड्ड्यार जाता एका मनशाक लागून तर ते जावपाक नाका आनी बायलांवर जो 2 बायलांवर अत्याचार जाला ताका लागून आमी सगळे बायलां हांगा आयिल्ली आसा हो अत्याचार जावपाक जायना कळ्ळें न्ही आनी ताका लागून आमकां सगळ्यांक मग आमी कोणा कडेन पळयतले प्रोटेक्शनाक लागून ते आमी तांकां तेंच्या कानार घातले थँक्यू एक दुर्दैवी अशी घटना ज्या घटनेन अख्ख्या गोंय पुलीस खात्याक जी एक लज जाल्ली आसा ते म्हणल्यार एक पुलीस सब इन्स्पेक्टर जेचेर चिटींग आणि रेप असे ऑफेन्स रजिस्टर जाता आणि ऑफेन्स रजिस्टर जावन पसून आज पर्यंत ह्या पुलीस सब इन्स्पेक्टराक अजून पर्यंत अरेस्ट जायना ताका सस्पेंड करना आणि ताका कितें पनिशमेंट काय म्हणल्यार ताका हांगसर काडला आणि खंय रिजर्व लायनी खंय साऊथ डिस्ट्रिक्टात थंय घातलेलो आसा सो आज आमी सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले जो इन्चार्ज आसा ताका प्रश्न करपाक की ऑफेन्स रजिस्टर जावन पसून ह्या पुलीस सब इन्स्पेक्टराक कित्याक अरेस्ट जावन थंयच्यान मागीर कळ्ळें की ही केस जी आसा ही DYSP राजू राव देसाई डील करता सो ताका लागून आमी आज राजू राव देसाईची भेट घेवन तेजे कडल्यान फॅक्ट जाणून घेवपाचे प्रयत्न केले आणि तेय ताका विचारलो की बाबा ह्या पुलीस सब इन्स्पेक्टर अजून पर्यंत कित्याक अरेस्ट जाल्ले त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे की ते जे सस्पेन्शन आसा किंवा अरेस्ट आसा ते आपल्या हेजे अंडर ना ते सो ह्या मुद्द्या वयल्यार आमी DGPची भेट घेतले आणि DGP कडेन डिमांड करतले की ताबडतोब कित्याक हे खंयचे समज जर कॉमन मनशा कडेन घडलेले ताका पयलीं काडून भितर उडयतले आशिल्ले तेजो जॉब बी कितें खंयचेय
इतर समज खंयचेय जर गव्हर्नमेंट खात्यान समज जर तो नोकरेक आशिल्लो आणि ज्या मनशाचेर खंयचेय राजकीय वरद हस्त नाशिल्लो जाल्यार ताका पयलीं काडून पुलीस ऑफिसर पसून आसता ताका पयलीं अरेस्ट जातली आशिल्ली. ज्या पद्दतीन इतकें सगळें जावन ताका अरेस्ट जायना, तो सस्पेंड जायना, हेज्या अर्थान ह्या सब इन्स्पेक्टराक खंयचो तरी एक राजकीय वरद हस्त आसा, पॉलिटिकल ताका बॅकिंग आसा, खंयच्या तरी मंत्र्याचो तेज्या माथ्यार हात आसा म्हणून ही आज ताका अरेस्ट जायना हो आमचो थेट आरोप आसा. आणि पुलीस डिपार्टमेंटान आणि जे ऑफिसर हांगा बसल्या तेंच्यांनी एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की असल्या ऑफिसरांक लागून अख्ख्या खात्याची आज बदनामी जाल्ली आसा. पळय कलंगूट एक घटना घडली, लॉकडावनाच्या हेच्या अंडर ते एक्सटॉर्शन करताले, एक PSI आणि 2 कॉन्स्टेबलाक ताबडतोब एका कंप्लेनीचेर तांकां सस्पेंड केले. जाल्यार इतके सिरियस ज्या पुलीस सब इन्स्पेक्टरांचेर ऑफेन्स रजिस्टर जावन पसून कित्याक ताका अरेस्ट जायना, तो कित्याक सस्पेंड जायना हो पयलो प्रश्न. DYSP हें उत्तर दिवपाक शकूना. DYSPचेरूय प्रेशर आसतलो अशें आमी मानता आनी त्याने ज्या पद्दतीन उत्तर दिलां आमी DGPक अप्रोच जातले आणि DGPक जाब विचारतले. DGPक आमी मेमोरंडम दितले की इमिजिएटली असल्या पुलीस ऑफिसरांक तुमकां जर एक मेसेज दिवपाक जाय, कित्याक ज्या पुलिसांक आमी आमचे रक्षक म्हणून ज्या नजरेन आमी पळयता ते फाल्यां कॉमन मनशांनी खास करून बायलांनी कोणा कडेन पळोवपाचें. सो पुलिसूच जर अशे ऑफेन्स जर करपाक लागले आणि तेजेर जर कांय एक्शन घेना एक रॉंग मेसेज वतली. आज जर हो ऑफिसर सस्पेंड जाल्लो ताका अरेस्ट जाल्ली, दुसरो कोण करपाचें धाडस करचो नाशिल्लो. जर अशेंच जायत जाल्यार सगळे पॉलिटिकल राजकीय कोण आपले गुरू आसा तांचे पांय धरतले आनी भायर सुट्टले. हें घडपाक जायना. सो हांगा काय आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स हांगा मेळुना. आमी जे हायर अप्स आसा ताका अप्रोच जातले आनी जी आमची कितें मागणी करपाची आसा ती आमी तेजे कडेन दितले. डेफिनेटली जर हो अन्याय जाला पळय ताका आमी न्याय मेळोवन दिवपाचें काम करतले. गोंयचे गोंयकार, गोंयचे सामान्य लोक एक पोलीस स्टेशन येतात, पुलीस ऑफिसरांक मेळपाक येतात. कित्याक येतात? म्हणजे एक बोर्डार एक नांव आसा, सत्यमेव जयते. ताचेर एक बोधवाक्य आसा, टॅगलायन आसा, शांती, सेवा, न्याय. पण एक तुम्ही हालींच 22 तारखेक एक कंप्लेंट जाला एक बायल मनशेली पेडण्यां पुलीस स्टेशनार. त्या एक ऑफिसरान, पुलीस सब इन्स्पेक्टर आहा, तेणे आपल्याचेर रेप केले आनी आपल्याले पयशे हडप केले म्हण. ही जेन्ना एकदां अशी केस जाता तेन्ना एक इमिडिएट जे एक्शन आसपाक जाय पडटा डिपार्टमेंटाची, मेसेज वचपा सारकी. रजिस्टर जाली की फर्स्ट तो अरेस्ट जावपाक जाय आनी समज गव्हर्मेंट सरावंड आसल्यार तो इमिडिएटली सस्पेंड जावपाक जाय. पूण त्यो दोनूय गोश्टी हांगा जाल्ली ना. तेजी फाटल्यान कारण कित्याक म्हाका कळना. गोंयचो सरकार म्हणटा, प्रमोद सावंत म्हणटा आमी सदांच लोकांल्या अन्यायाच्या अत्याचाराचेर न्याय दिवपाक आसतले. पूण हें तुमी पळयल्यार तुमकां दिसता हांगा न्याय मेळटा नाल्यार हें कित्याक घालपाक जाय? हें वाटकी सत्यमेव जयते कित्याक बरोवपाक जाय? शांती, सेवा, न्याय कित्याक बरोवपाक जाय? ते दुसरी घाला तूं कितें रेप, बलात्कार आनी कितें तें घालपाचें. मागीर थोडे बरे प्रामाणीक ऑफिसरां आसात डिपार्टमेंटाक, तेंचे आमी खरें बरें कामाक पांय धरतात. पूण असली नास्ती पळय नाकासली आसा दरिद्र दुर्जन तेंचे आमी गळ्यांत दवरपाक फाटरावनात. तो कोण आसूं, केदे व्हडलो आसूं, कोणालो सरकार आसूं नाल्यार कोणाले व्हडले बापायलो आसूं नाल्यार कोणालो व्हडलो मंत्री आसूं, आमी तितून फाटीं फुडें रावनात. प्रामाणीकपण आमी ऑफिसराक पांय धरतात. पूण तो दुर्जन दुश्ट आसा पळय ताका आमी गळ्यांत धरतात. हाचे फाटल्यान फाटल्यान ओगी रावनात. आज समज ताका न्याय मेळटलोच म्हाका 100% खबर आसा. तर न्याय मेळटा जाल्यार कोणी फाटीं फुडें कितें केल्यार तेंच्या गळ्यांत धरतलो आमी ओगी रावपाना. शेवट पर्यंत त्या समज बायलेक न्याय जाय आनी ते बायले बरोबर आमी रावतले.